Mhon'nneo. Chapter 17. गोदच्या जोगड्यामध्ये पोटभर मांस खेल्ल्या परस सवस्कायेन खेल्लो एक सुखो उंड्याचो कुडको अदीक बरो. शिटूक चाकोर नालायक भुरग्या परस अदीक बरो. आपल्या दोनयाच्या दायजान ताका वांटो मेळटलो. रुपें कोडोवपाच्या आयदनांत जाल्यार भांगार भट्टीन घालून तपासतात, पूण सर्वेस्पोर काळजांची परिक्षा करता. वायट आदारपी दुस्वाशी उतराक कान दिता, तसोच एक फटकिरो बेइमानाच्यो खबरो आयकता. गरिबाच्यो मस्कऱ्यो करता तो रचणाराक अपमानयता. दुसऱ्याच्या अदृश्टाक हांसता ताका खास्त फावो जाल्या शिवाय रावची ना. जाण्टेल्यांचो मुकूट तांची नातरां, भुरग्यांचो मान तांचो बापूय. एका पिश्याक जानवायेचें उतर समजना, त्या परस एका कुलवंताक फटकिरें उतर समजना. एका देणें घेतोल्याक तें एक मोलादीक थीक कशें, तें सगले वाटेन ताका नशीब हाडटा. जो कोण अपमान लिपोवन दवरता तो मोग वाडयता, आनी ती वस्त नव्यान वयर काडटा तो इश्टाक धुस्पटायता. एका पिश्याचेर 100 धपके मारलेल्या परस एका समजूत मनशाचेर शिटकावणी अदीक प्रभाव घालता. नश्टो मनीस फकत बोंडाचें चिंता, आनी क्रूर संदेशकारा भायर दुसऱ्या बऱ्या मनशाक ताचेशी धाडचो नात. पिशें चावतल्या मनशा परस एका पिलां चल्लल्या आंसवेल्याशी गेल्यार अदीक बरें. बरें वायटान फारीर करता तांच्या घरांतलें अदृश्ट पयस जावचें ना. वाद विवाद सुरू जावचे सुवातेर उदकाचो हुंवार सोदलोलो बरो. त्या पासत वाद विवाद सुरू जावचे आदीं बंद कर. अपराध्यांक भोगसून निरपराध्यांक फर्मोण मारप दोनूय सर्वेस्पराक वीट हाडटात. एका पिसाटाच्या हातांत पयशाक मोल कितें? गिन्यान नासतना जानवाय विकती घेवंक. इश्ट सगल्या वेळार मोग करता, पूण अडचणीचे gorjê खातीर भाव जल्मता. जो कोण gorjê बहार आपल्या xezareak zamin ravta तो ginean नाslolo. दुस्वाशी मोनीस patkacho मोग करता, gorvixtt apnnacher patieta, Nisontton magun gheta. Khottea kallzacheak dhadosponn mellona. 2 तोंडांचो मनीस निर्भागाक सांपडटा. निर्बुधी भुरग्याक जल्माक हाडटा तो आपणाकूच दुकांत घालता. एका पिसाटाच्या बापायक खुशालकाय कितें तें कळना. धादोशी काळीज हें खूब बरें वखद. उमेद नासलेलो ओतमो हाडां सुकयता. नितीचो मार्ग कोसलावपाक वायट मनीस लिपचोऱ्यां लॉंच घेता. गिन्यानाच्या मनशा मुखार जानवाय आसा, पूण पिश्याचे दोळे मेळत थंय येडटात आनी कित्यानूय नाक बुडयतात. एक पिसाट भुरगें बापायची खोंत आनी ताका जल्म दितले आवयक खोल दूख. प्रमाणिकाचेर धोंड घालप म्हणल्यार एक खून.
कुलवंताक आनी उदार मनशाक खास लावप म्हणल्यार ओनीत. जानवाय कितें तें समजता तो आपले जिबेचेर ताबो दवरूंक शकता. समजिकायेचो मनीस आपल्या मनाची अवस्था शांत दवरता. मोनेपण सांबाळटल्या पिशाक शाणो आनी बुदवंत कसो लेखून शेकतले आनी आपले वोंट बोंद कोत्तल्याक जाणार म्हणून पाचारूं येता. देवाचें उतर हें.